नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी वाराणसीत 44 उदरगतींच्या प्रकल्पांचो बुनियादी फातर आणि उक्तावण. काशी उदरगतीत आदर्श म्हणून उदेला प्रधानमंत्री. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मध्य प्रदेशात ईसागड तहसीलच्या श्री आनंदपूर धामाक दिली भेट आणि केली देऊळ संकुलाची पळवणी. मुंबईच्या 26/11 बॉम्ब हल्लो प्रकरणातलो गुन्हेगार तहव्वूर राणाक धाडलो 18 दिसाच्या NIAच्या रिमांडात. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांचे सयत हेर फुडाऱ्यांनी घेतली वेंचणूक आयुक्त रमेश वर्मा हांची भेट. बेकायदेशीर मतदारांक वळेरेंतल्यान भायर काडपाची केल्या मागणी. आणि IPL क्रिकेट सर्तीत आज चेन्नई सुपर किंग्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स पंगडा मदी जाता खेळ. चेन्नईचे मुखेलपद परत एक फावट महेंद्र सिंग धोनी कडेन. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज वाराणसीतल्या मेहदीगंज हांगा 3884 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या 44 उदरगतीच्या प्रकल्पांचो बुनियादी फातर बसयलो आणि उक्तावण केले. या प्रकल्पात रस्त्यांची मुळावी बांदावळ, वीज, शिक्षण आणि पर्यटनाच्या उदरगतीचो आस्पाव आसा. ह्या वेळार आयोजित भौशीक रॅलीत संबोधित करताना प्रधानमंत्र्यांनी शाराच्या नेटान जावपी उदरगतीचेर भर दिलो आणि काशी हे फकत पुरातन काळाचे प्रतीकच न्हय तर उदरगतीचो आदर्श म्हणून उदेला अशें उलयताना सांगलें. भारत आज विकास और विरासत दोनों एक साथ लेकर चल रहा है. इसका सबसे बढ़िया मॉडल हमारा काशी बन रहा है. यहां गंगा जी का प्रवाह है और भारत की चेतना का भी प्रवाह है. भारत की आत्मा उसकी विविधता में बसती है और काशी उसकी सबसे सुंदर तस्वीर है. काशी के हर मोहल्ले में एक अलग संस्कृति, हर गली में भारत का एक अलग रंग दिखता है. मुझे खुशी है कि काशी तमिल संगमम जैसे आयोजन से एकता ये सूत्र निरंतर मजबूत हो रहे हैं. या कार्यावळीच्या वेळार 70 वर्सां पिरायेच्या वडील नागरिकांक आयुष्मान कार्डा, 3 भौगोलिक संकेता खातीर प्रमाणपत्रां आणि अमूलच्या बाणस दुग्ध शाळेकडेन संबंधित राज्याच्या दूध शेतकारांक 106 कोटी रुपयांचो बोनस हस्तांतरीत केलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे मध्य प्रदेश भोंवडेर आसात. थंय पावल्या उपरांत तांणी श्री गुरुजी महाराज देवळाक भेट दिली. थंय ईसागड तहसीलाच्या श्री आनंदपूर धाम हांगा भेट दिवन थंयच्या देवूळ संकुलाची लेगीत तांणी पळोवणी केली. थंय आयोजित तरेकवार कार्यावळींनी वांटो घेवन उपरांत आनंदपूर धामाच्या नागरिकांक तांणी संबोधित लेगीत केलें. जानकारी मिली है कि आज ही के दिन 1936 में श्री द्वितीय पातशाह जी को महासमाधि दी गई थी. आज के ही दिन 1964 में श्री तृतीय पातशाही जी निज स्वरूप में लीन हुए थे. मैं इन दोनों सदगुरु महाराज जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं. मैं मां जागेश्वरी देवी, मां बीजासन,
मां जानकी करिला माता धाम को भी प्रणाम करता हूं और आप सभी को बैसाखी और श्री गुरु महाराज जी के अवतरण उत्सव की बधाई देता हूं. 26/11च्या मुंबई आतंकवादी हल्ल्या फाटलो मास्टरमाइंड तहव्वूर हुसेन राणाक नवी दिल्लीत NIA न्यायालयात आयज हजर केलो. 64 वर्सां पिरायेच्या पाकिस्तानात जल्मल्लो आणि कॅनडाचो नागरीक आशिल्लो तहव्वूर राणा हाका आयज दिल्लीतल्या NIA न्यायालयात हाजीर केलो आणि ताका 18 दिसांच्या रिमांडाचेर तिहार कैदेत दवरलो. हांगा ताची खर चौकशी जातली आणि मुंबय हल्ल्या फाटली म्हायती मेळोवपाचो पुलीस यत्न करतले. इतले मजगती महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हांणी खबराकारां कडेन उलयतना मुंबय हल्ल्याचो मुखेल संयोजक ताब्यात मेळ्ळ्या उपरांत आता मुंबय हल्ल्या फाटलो मुखेल मास्टरमाइंड कोण हें ताचे कडल्यान कळटलें अशें सांगलें. उसका मास्टरमाइंड कौन है ये पूछताछ करने की बहुत कोशिश की. अभी ये जो आदमी मिला है वो आने के बाद पता चलेगा कि किसने उसको बताया, क्यों उन्होंने ये किया, उसका कारण क्या था और वो पता होने के बाद अपने को आगे भी अपनी लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या करने के बाद लोग सुरक्षित रहेंगे. केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा हांणी आयज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजणेक सुरवात केली. कटकांत जाल्ल्या एका कार्यावळींत आयुष्मान भारत येवजणे भायर राज्य सरकाराची भलायकी येवजण, गोपबंधू जन आरोग्य येवजण आणि ज्येष्ठ नागरिकांक उद्देशून नव्यान सुरू केल्ली आयुष्मान वयोवंदना हांचोय ह्या उपक्रमात आस्पाव जालो. ह्या येवजणे अंतर्गत दर एक गरीब परिवाराक भलायकी येवजणे अंतर्गत दर वर्सा 5 लाख रुपया भलायकीचे कवच मेळटले. ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा हांणी लोकांचो पैसो हो तांच्या कल्याणा खातीर दवरला अशें सांगलें. ये जो लोगों के साथ अन्याय करता है वो सरकारें टिकती नहीं है, ये याद रखो. और अहम और घमंड इसको जनता धूल चटा देती है, ये भी याद रखना चाहिए. डेंटल चेकअप, मेंटल चेकअप, सर्विक्स कैंसर का चेकअप, ब्रेस्ट कैंसर का चेकअप, ओरल कैंसर का चेकअप, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, सारी चीजों का चेकअप होगा. योग की क्लासेस लगेंगी, मुफ्त दवाई दी जाएगी, डायग्नोस्टिक सेंटर्स बनेंगे, होलिस्टिक अप्रोच में काम चलेगा. 1100 आरोग्य मंदिर का पैसा आपको 2021-22 में मोदी जी ने दिया, इन्होंने उसको लगने नहीं दिया. आज जाकर के वो लगेगा, इस बात को हमको समझना चाहिए. ये हमको आणि आता खबरापत्रान घेऊया एक लहानसंच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. The world of entertainment is exploding. Stories waiting to be told and experiences waiting to be shared. But how do you connect to the right partners to bring your vision to life? Introducing Waves Bazaar, the ultimate business collaboration hub for media and entertainment, connecting you to a global network of opportunities. Are you a creator with something extraordinary to offer? Waves Bazaar is your gateway to buyers and distributors. Are you a buyer searching for high-quality content? Find the best creativity and talent here.
The Film Marketplace offers an interactive platform to creators to bring their films, while producers, distributors, and platforms find the stories that audiences will love. Game developers showcase their innovations, while gaming companies discover content that pushes creative boundaries. Latest technologies of VFX and VR technologies are powering to keep content more real than reality, fostering creativity beyond imagination. Podcasters and audio creators connect with radios and platforms. Artists share their music. Buyers find the right sound for their next big project. Influencers connect with brands for high-impact collaborations. Event planners find the organizers. Waves Bazaar isn't just a marketplace. It is a place where creativity meets opportunity, calling all visionary creators and extraordinary talents. Join Waves Bazaar, a universe of limitless possibilities. या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो विकार तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र वचूया मुखावेल्या खबराकडे पळोवया काय थळाव्यो खबरो लोकफुडारी राजाराम बापू पाटील ललित कला अकादमी आणि गोंय विद्यापीठ शणै गोंयबाब साहित्य आणि भाषा महाशाळा आयोजित ललित कला सन्मान पुरस्कार भेटवण सुवाळो जालो। ह्या सुवाळ्याक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत तसेच आणि अकादमीचे अध्यक्ष जयंत पाटील, गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ हरिलाल मेनन, संत साहित्याचे अभ्यासक डॉ सदानंद मोरे आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। या वेळार जीवन गौरव पुरस्कार जैतिवंत डॉ रमेश वानखेडे आणि ललित कला सन्मान पुरस्कार जैतिवंत लेखक नाटककार अभिराम भडकमकर, कवयित्री डॉ मीनाक्षी पाटील, आदिवासी साहित्य संशोधक डॉ तुकाराम रोंगटे, ललित लेखक डॉ प्रकाश जळे, लेखक आणि मराठी भाषा प्रसारक प्राचार्य अनिल सामंत हांका मुखेलमंत्र्यांनी परबी भेटली। गोंय आणि महाराष्ट्रात मराठीच्या उदरगतीक योगदान दिला। तरणाट्यांनी असल्या संस्थांच्या माध्यमांतल्यान भाषा, ललित कला ह्या सारख्यांच्या विकासा खातीर योगदान दिवचे आणि समृद्धी वाडोवची अशें आवाहन लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी केले। महाराष्ट्रात आणि गोव्याचं नातं हे तसं अतूट नातं आहे आणि यापुढे ते म्हणजे मोरे साहेब बोलत असताना त्याने आपल्या भाषणामध्ये म्हटलं की वेगवेगळे साहित्य असेल किंवा वेगवेगळ्या क्षेत्रात असेल की गोव्यानेही आणि महाराष्ट्राने एकत्र यावं। पण मी नक्कीच सांगेन की आज आम्हाला मोठा अभिमान आहे। मराठी संगीत नाटकामध्ये कधी कधी महाराष्ट्रापेक्षा गोवा 1 नंबरवरती असतोय आणि गोव्याचं नाटक हे आम्ही 1 नंबरवरती पहिला नंबर मिळतोय। ही खरं म्हणजे गोव्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे। ज्या महाराष्ट्राने गोव्याला जे मराठी शिक्षक दिले आणि तोच गोवा आज मराठीमध्ये अग्रस्थानी जाऊन काम करतोय हे सांगत असतानाही मला खूप अभिमान वाटतो आणि सदोदित यापुढेही अशाच पद्धतीची साहित्य चळवळ असेल किंवा बाकी ह्याच्यामध्ये गोव्यातील आपले साहित्यिक संशोधक अशाच पद्धतीने काम करत जाईल। वीज मंत्री सुनील ढवळीकर हांणी आयज वीज खात्यान आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत वांटो घेतलो। ह्या वेळार गोंयच्या आंगणवाडीक इंडक्शन कुकटॉपाचें वितरण जालें। ह्या वेळार उलयतना मंत्री सुनील ढवळीकर हांणी केंद्रान 2030 वर्सा मेरेन 500 गिगावॅट हरित उर्जा निर्मितीची मोख दवरल्या अशें सांगलें। गोंय ही मोख 2029 वर्सा मेरेन मेळटलें असो विस्वास लेगीत तांणी ह्या कार्यावळीत उक्तायलो। ही कार्यावळ ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सी हांच्या जोड पालवान परवरे आयोजित केल्ली। 2030 पर्यंत 500 gigawatts हे तांचे टार्गेट आसा आणि आय थिंक वी विल बी कंप्लीटिंग बाय 2029 ऑफ दीस 500 gigawatt। एज ऑन टुडे आमी जो प्रोग्रेस जर पळयत जाल्यार ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा। हे सगळे कित्याक की कोल एनर्जी कमी करून आमी मुखार कशे वतले हे पळोवपाचो प्रयत्न हो चल्ला। आणि तुमकां खबर आसा सद्याचे ऑल इकॉनॉमिकल सर्वे जर आमी पळयत जाल्यार US आसूं किंवा चायना आसूं ज्या तरेन झगडटा त्या हातूंतल्यान आमी जेन्ना विचार करता काल सुद्दां चायनान म्हाका दिसता 3 मोठ्यो फॅक्टरी ज्यो US बेस्ड चायना आशिल्ल्यो त्यो बंद केल्यो। म्हणजे हाजे वयल्यान तांची झगडी आनी तांचो इफेक्ट बाकीच्या कंट्रीचेर कसो जातलो। आयज केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांच्या हस्तुकी पेन दी फ्रांसा
साल्वादोर दी मुंद भिरोंडा ह्या ग्रामपंचायतीक शबवाहिका भेटले। पर्यटन भवनात जाल्ल्या ह्या कार्यावळीत राणा उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष डॉक्टर देविया राणे हाजीर आशिल्ल्यो। ह्या वेळार उलयतना थळाव्या वाठारांच्या उदरगतीत पंचायतीच्या योगदानाचेर केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी भर दिलो। आज बरें दिसता की एक इन्फ्रास्ट्रक्चर मूलभूत सेवा जी काही गांवांत जाय ती पावोवपाचें काम आतां पर्यंत आमी केल्लें आसा। जो प्रपोजल पंचायत दिता, जो प्रपोजल म्युनिसिपालिटी दिता किंवा आमचे आमदार सांगतात तो प्रपोजल तांकां दिवपाचें काम आतां पर्यंत जालां आनी सगळ्यांनी पंचायतींनी म्युनिसिपालिटींनी आमदारांनी सगळ्यांनी खास करून आमचो प्रपोजल खंयचे बेगीन डिले न करता आमचे जे घातलेले प्रपोजल सगळे जाल्ले आसात। आतां थोडेशे पायपलायनीक आसात आनी बेगिना बेगीन दिवपाचो प्रयत्न आमचो सगळो आसा। जवळ जवळ 5 टर्माच्या हातूंतल्यान आमी जो तुमचे कडेन रिपोर्ट दिल्लो तातूंतल्यान आमचे 1200 पेक्षा जास्त आनी आतां जे एक प्रोजेक्ट जाता हो फाटला जो प्रोजेक्ट नवीन एजन प्रोजेक्ट घातिल्ले आसात आनी म्हणून जवळ जवळ एक टर्माक एक 200 एवरेजली 200 प्रोजेक्ट ताचे पेक्षा जास्त प्रोजेक्ट हे आमचे जाल्ले आसात। येणाऱ्या काळात हे प्रोजेक्ट फुडें वतले। ह्या वेळार आमदार डॉक्टर देविया राणे हांचें उलोवप जालें। घरा खातीर आमकां ही हर्स वॅन मेळिल्ली आसा। ताजे बरोबर जी70 खुबशीं कामां इतल्या वर्सां तांचे मार्फत MPLAD फंड्सा मार्फत कम्युनिटी हॉल जावनी अशे खूब प्रोजेक्ट्स वेगळ्या वेगळ्या पंचायतीन तांणी केल्ले आसा इतल्या वर्सां आनी म्हाका खात्री आसा की आतांय बी आमी जे नवे प्रोजेक्ट्स तांचे कडेन पावयल्या ते आतांच म्हणटाले त्या भशेन बाकीचे पंचायती खातीर हर्स वॅन म्हणा एम्ब्युलन्सी म्हणा की गार्बेज वॅन्स तेय बी जे कितें मागणी आसा आमच्या पंचायतीची कम्युनिटी हॉला बद्दल म्हणत जाल्यार देवळाचें कितें सुंदरीकरण आसता तेय बी कितलेशे आमी प्रपोजल्स घाल्ली आसा। थोडी तांणी प्रपोजल्स पास जाल्ली आसा, थोडी ऑन द वे आसा, पूण म्हाका खात्री आसा की फुडल्या 5 वर्सां ती डेफिनेटली इतले वर्सां जशी आमकां तांचो पाठिंबो मेळ्ळा हाजे फुडल्या 5 वर्सांक डेफिनेटली मेळटलो। परत एकदां आमची फूल मतदारसंघ खूब आभारी आसा सराचे की MPLAD फंड्साचे आमकां खूब फायदो जाल्लो आसा आनी फुडल्या 5 वर्सांक जातलो। बांदोडा जैवविविधता व्यवस्थापन समिती आणि ICAR CCAIR हांच्या जोड पालवान ICAR अनुसूचित जाती उपाय योजने अंतर्गत अनुसूचित जाती आणि जनजातीच्या शेतकऱ्यांक आणि आप मजत गटा खातीर इनपुट साहित्याची वितरण कार्यावळ जाली। बांदोडा ग्रामपंचायतीन ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली। ह्या कार्यावळीत थळावे सरपंच रामचंद्र नाईक, सचिव कृष्णा गावडे, BMCचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट सुरेल तिळवे आणि हेर पंचायत आणि BMC वांगडी हाजीर आशिल्ले। ह्या कार्यावळीक सुमार 30 थळाव्या नागरिकांक, शेतकऱ्यांक आणि नुस्तेमारांक सक्षम करपा खातीर उपक्रम राबयल्ले। डॉक्टर शिरीष नरनावे हांणी वितरीत केल्ल्या साहित्याच्या वापराबद्दल उपेगी माहिती दिली। इथे आम्ही बांदोडा ग्रामपंचायतीमध्ये आज जो कार्यक्रम घेतलेला आहे तो बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी आणि बांदोडा ग्रामपंचायत यांच्या संयुक्त रित्या आम्ही हे कार्यक्रम ऑर्गनाईज केलेला आहे। तर आज इथे आम्ही खास करून जे SC ST जे आमच्याकडे एक स्कीम आहे त्या अंतर्गत एक आम्ही इथे इनपुट डिस्ट्रीब्युशन कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। याच्यामध्ये आम्ही जे SC ST कम्युनिटीचे जे लोक आहेत त्यांना एक जे क्रॅप कल्चर करता बॅरल्स आम्ही वाटप केलेले आहे आणि याच्या व्यतिरिक्त आमच्या फार्ममध्ये एक जे बायोगॅसपासून तयार झालेलं एक ऑर्गॅनिक मॅन्युअर आहे ज्याला आम्ही फॉस्फेट रिच केलेलं आहे। फॉस्फेट रिच ऑर्गॅनिक मॅन्युअर आम्ही प्रॉम म्हणतो, ते एक डिस्ट्रीब्यूट करत आहे। तर ते पण एक नवीन एक मॅन्युअर आहे जे गोव्याच्या जमिनीकरता एकदम पोषक असं वातावरण तयार करतं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक हांणी भाजपा वांगडी सिद्धार्थ कुंकळकार, केशव प्रभू, नवीन पै रायकर आणि पुंडलिक राव देसाय हांच्या वांगडा मुखेल वेंचणूक आयुक्त रमेश वर्मा हांची भेट घेतली। बेकायदेशीरपणान नोंदणी जाल्ल्या मतदारांक मतदार वळेरींतल्यान काडून उडोवन वेंचणूक वळेरी निवळ करपा खातीर तांणी निवेदन सादर केलें। विठ्ठलापूर साखळेच्या विठ्ठल मंदिरात चैत्रोत्सव सुरू आसा। आयतारा जावपी वर्सुकी वीरभद्रा उपरांत ह्या उत्सवाचो समारोप जातलो। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी विठ्ठल मंदिराक भेट दिवन दर्शन घेतलें। चैत्रोत्सव ह्या थळाव्या वाठाराच्या परंपरेची देख दिता अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें।
साखळेतल्या विठ्ठलापुराच्या देवळीतली चैत्र उत्सव सगळ्यात व्हड उत्सव आणि 7 दीस चलपी ह्या उत्सवाक पुराय गोंयभरांतल्यान लोक पांडुरंग विठ्ठलाचें दर्शन घेवपा खातीर हांगासर येता. चैत्र उत्सवाच्यो समेस्त गोंयकारांक उलोवणी परबी भेटयता आनी चैत्रेच्या निमित्तान येवपी सगळ्या भाविकांकूय बी हांव परबी भेटयता. पांडुरंगाचें देवूळ हें तशें गोंयांतलें फेमस देवूळ आनी ह्या चैत्र उत्सवांतलो वीरभद्र पळोवपा खातीर लोक लास्ट रातीक मुद्दामून हांगासर येता. हांव परत एकदा हांगासर येवपी सगळ्या लोकांचें स्वागत करता आनी साखळेंतलो वीरभद्र हो तसो गोंयभर प्रसिद्ध आसलेलो वीरभद्र उत्सव आमी आमची संस्कृती आनी परंपरा जपता आसतना विठ्ठलापूर, कारापूर आनी साखळेकार हांच्यांनी मेळून हो चैत्र उत्सव तितक्याच व्हडा उमेदीन मनयता. वीरभद्र उत्सव सुद्दां अजूनय बी तितक्याच मोठ्या प्रमाणात मनयलो वयता. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच पिसो. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नॅशनल पर. या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. वचूया थेट खेळामळार. चौथ्या खेलो मास्टर्स गेम्स खाला सर्तीक आयज सुरवात जाली. दिल्लीतल्या कॉमनवेल्थ गेम्स खेळा गांवांत ह्या सर्तीचें आयोजन जालां. दिल्लीचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हांच्या हस्तुकी ह्या खेळाचें उक्तावण जालें. 35 ते 100 वर्सां पिरायेचे खेळगडे ह्या खेळ सर्तीत वांटेकार जाताना दिसतले. $2600 से ज़्यादा प्लेयर्स पूरे देश से यहाँ आए हुए हैं दिल्ली में, और कोई एज का बार नहीं है. मैं यहाँ 9 साल का प्लेयर भी देख रहा हूँ और 90 साल का प्लेयर भी देख रहा हूँ. तो सही मायनों में खेल जो है वो जीवन में अनुशासन लाता है, और माननीय प्रधानमंत्री का जो संदेश है फिट इंडिया का, वो ये प्लेयर्स जो हैं वो संदेश को लेके जा रहे हैं कि एज आपके लिए मायने नहीं रखती है, स्पिरिट मायने रखती है. देश के लिए जो लड़ने और खेलने का जज्बा है वो मायने रखता है. कि माननीय प्रधानमंत्री का जो फिट इंडिया का संदेश है, खेलो इंडिया का संदेश है, ये उसको लेके इस प्रोग्राम को कर रहे हैं. मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. ऑलिंपिक खेळा सर्तींत क्रिकेट खेळाचो आस्पाव केला. लॉस एंजेलिसांत 2028 वर्सा जावपी ऑलिंपिक खेळा सर्तींत दादले आनी बायलांच्या दोनूय खेळा गटांत क्रिकेट खेळाचो आस्पाव केला. दोनूय गटांनी दर एकी 6 पंगड ह्या खेळांत वांटेकार जातले. हाचे पयलीं 1900 सालांत पॅरिसांत जाल्ल्या ऑलिंपिक खेळांत क्रिकेट खेळाचो आस्पाव जाल्लो. हातूंत फ्रांस आनी ब्रिटनान वांटो घेतिल्लो. आयज IPLांत T20 क्रिकेट सर्तींत चेन्नई सुपर किंग्स पंगड आनी कोलकाता नायट रायडर्स पंगड हांच्या मदीं खेळ जातलो. हो खेळ चेन्नईच्या NA चिदंबरम खेळा मैदानाचेर जातलो. हो खेळ सांजेच्या 7:30 वरांचेर सुरू जाता. इतले मजगतीं चेन्नई सुपर किंग्स पंगडान ऋतुराज गायकवाडाक विसव दीत पंगडाचे आदले मुखेली महेंद्र सिंग धोनी हाका फुडल्या मॅचीची पुराय जापसालदारकी दिल्या. गायकवाड हाच्या कोपराक दुखापत जाल्ल्यान ताका विसव दिला. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.9 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला.
आनी आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी वाराणसीत 44 उदरगतींच्या प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर आनी उक्तावण। काशी उदरगतीत आदर्श म्हणून दिला प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मध्य प्रदेशांत इसागड तहसीलाच्या श्री आनंदपूर धाबाक दिली भेट आणि केली देऊळ संकुलाची पळोवणी। मुंबईच्या 26/11 बॉम्ब हल्लो प्रकरणातलो गुन्यांवकार तहव्वूर रणाक धाडलो 18 दिसाच्या एनआयएच्या रिमांडात। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांचे सयत हेर फुडाऱ्यांनी घेतली वेंचणूक आयुक्त रमेश वर्मा हांची भेट। बेकायदेशीर मतदारांक वळेरेंतल्यान भायर काडपाची केल्या मागणी। आयपीएल क्रिकेट सर्तीत आयज चेन्नई सुपर किंग्स आनी कोलकाता नायट रायडर्स पंगडा मदीं जाता खेळ। चेन्नईचे मुखेलपड परत एक फावट महेंद्र सिंग धोनी हांच्याकडे। आनी आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री चॅनल क्रमांक 125 म्हळ्यार 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 तुम्ही पळोवपाक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप वेव्ज सुरू केला। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।